आता तुम्ही जे ड्रामा करता दॅट इज ओके, तुम्ही कोणाक चीफ मिनिस्टर करतले, कोणाक इम्पोर्ट करतले. खरें म्हणजे इट इज व्हेरी सॅड अँड अनफॉर्च्युनेट दॅट BJP वीच इज नोन टू बी अ कॅडर बेस्ड पार्टी, तांचो कॅडर आतां कितें आला तो कळना, कित्याक दे आर नाव इन द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टींग. बरें आसा, दॅट इज देअर इंटरनल मॅटर, वी वील से. बट आमकां आम आदमी पार्टीचो इतलोच कन्सर्न की कॉमन मॅन जो आसा तो सफर जाता. आतां हे चवथीच्या दिसांनी खबर आहा तुमकां की उदक म्हणटा तें नाच, एक थेंबो सुद्दां उदक लोकांक मेळोंक ना. चवथीच्या दिसांनी पावर सप्लाय सामको इरेटीक, कांय वाठारांनी पावरच ना. कशी चवथ मनोवपाची? लोकांचे हेल्थ, लोकांचे जॉब्स, लोकांचें एड्युकेशन, भुरग्यांचें एड्युकेशन, हाजेर कांयच विचार चलना. आनी एक म्हणपाक हरकत ना की मिडलमॅन जे आसा ते सरकार चलयता आतां, मेकींग हे वायल द सन इज शायनींग ऑर सन इज सेटींग म्हणपाक हरकत ना. तर हे मिडलमॅन जे ठरयतात तेंच जाता हांगा. जशें आतां हेरिटेज सुद्दां डिस्ट्रॉय करता हांगा चंद्रेश्वर, कोणाक पडोंक ना. कितें चल्लां हाजेर कांय कोणाक थाव लागना. म्हणून आम आदमी पार्टी इतलेंच मागता की तुमी कितलेय ड्रामा करा, कितेंय करा, पूण कॉमन मॅनाचो इंट्रस्ट सांबाळा. MGPन खंय आपल्या दोगा आमदारांक उबे करून आपली भुमिका क्लियर केली. विजय फाटी फुडें कित्याक जाता काय म्हूण आपाचो प्रश्न. ड्रामा जाला, नाटक जाला, तातूंत MG पार्टीन आपूण आपल्या आमदारांक घेवन दाखोवन दिलें गोंयकारांक की आमची पार्टी, आमचो पक्ष हे मर्जूय करचो ना BJP कडेन, वा आमचो खंयचो आमदारूय फुटचो ना. तांचे सगळे आमदार बसलेले, फुडें कितें घडटलें आमी नकळो, राजकारणांत खंय खूब कितें कितें घडटा. पूण जो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमची रिजनल पार्टी म्हणटालो, आमी कोणा फुडें तकली सकयल बागयना म्हणटालो, आमकां हायकमांडाची गरज ना, आमचे हायकमांड आमी म्हणटालो, हो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आयज RSS आनी BJPच्या लिडरां फुडें सबसे लोटांगण कित्याक घालता? फक्त आपल्यो कदेली सांबाळपाक, काय आपल्याक आनीक भितर प्रमोशनां मेळपाक? हें गोंयकारांक गोवा फॉरवर्डान पयलीं सांगचें. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.